काँग्रेस पक्षान आमदार आलेक्स रेजिनाल्डच्या फुडारपणा सकयल पणजेन वीज खात्याच्या मुख्य अभियंतो निळखंड रेड्डीक घेरावो घातलो. लायट बिलां दिसपट्टी वाडत आसतात. तातूंतच हेर वस्तूंचो दर वाडला. सगळेच म्हारग जाल्ल्यान सामान्य मनशाक जगप कठीण जालां. निदान लायटीच्या बिलाचो दर तरी कमी करचो. तशेंच युनिट दर सोडून आनीक कसलोच इतर चार्जीस लावचे न्ही अशी मागणी करपी निवेदन वीज खात्याचो मुख्य अभियंतो निळखंड रेड्डीक दिला. We have told the department to object it in front, object करे रेट वाडोवपा जायना म्हणून. सद्या रेट आहा ती चोडी आहा. लोकां कडेन एक सामान्य मनशा कडेन लायटी बिल फारीक करपाक तांकां त्रास जाता. सो म्हाका दिसता द गव्हर्मेंट शूड रिड्यूस द रेट आनी मोस्ट सो बिकॉज हेच्यानी इतली डिस्ट्रप्शन जाला. हे 2 म्हयन्यान पळय डिस्ट्रप्शन जाला तें हुंय जालें ना इतुलें. आनी तें डिस्ट्रप्शनाक लागून आमी लोकां कडच्यान गाडी हायले. आमी कांय रुलिंगां नाय पूण आमी हायले. पूण गव्हर्मेंटान आमी कॉपरेट केलां. आमी डिपार्टमेंटाक कॉपरेट केलां. आमदारांनी आमगेले काँग्रेस आमदारांनी डिपार्टमेंटाक कॉपरेट केलां. वी हॅव नॉट अलाउड द डिपार्टमेंट टू हे आमगे ह्या डिमांड हे पाटी गव्हर्मेंटा कडच्यान की JRC रेट कितें करून देंवोवपाची आनी बील तरी कमी करपाची. नाजाल्यार युनिट मिनिमम युनिट्स आहाय फॉर रेट द मिनिमम रेट्स फॉर मिनिमम युनिट्स आहाय ते युनिट्स वाडोवपाचे. खंय तरी आज AC पडे आहा ती आज कॉमन मॅनाक हें जालो नेसेसिटी जालो आहा. AC इज नो लॉंगर लग्जरी. सो आमगे गव्हर्मेंटाक मागणी की रेट देंवय. खंय तरी एक बारीक मनशा सामान्य मनशाक एक हें दिये. तुमी गॅसूय जोडिना, तुमगे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आहा, तुमगे गव्हर्मेंटाक सगळे प्रॉब्लम आहाय. हो प्रॉब्लम पयलीं गरजेचो कित्याक हो सामान्य मनशाक लागोता एक लायटी बील फारीक करता आसतना. सो तेका लागून आमगे आज आमी मेमोरेंडम वयलो आनी तेका दिला आनी तेका एक्सप्लेन केला. तांचो डिमांड आसा की दर देंवोवचो, मात तें शक्य ना अशें वीज खात्याचो मुख्य अभियंतो निळखंड रेड्डीन सांगलें. फाटलीं 2 वर्सां लायटीची बिलांचो दर वाडोवंक ना. खात्यान 11% वाडोवचो म्हूण प्रस्ताव दिल्लो, मात 6%च वाडला. आनी JEICन कळयला की खात्यान सुदारणा करतलो जाल्यार बिलाचो दर देंवोवन फायदो ना अशें वीज खात्याचो मुख्य अभियंतो रेड्डीन सांगलें. Last 2 years, not a single paisa was raised on the tariff. So Commission has said you have to go for this. Otherwise you will not go in profit or you will not able to do any development also. This was a clear structure given by JEIC for which you have to do some additional revenue to it. But still after hearings of public, we have taken up with the government and for poor class or nominal class where 200 units is there, for them we have brought it to the same old rate. That 5% what is increased was withdrawn only for that 200 units consumers. Still I don't know what is the main purpose for them. Their bill is high, no? That's why they can. Why? See, bill is high, they are telling, but no one is giving me to study the bill. I am telling, no, give me, no, I'll check it. Maybe 2 to 3 months they might have not paid also. If anyone is there, they could have gone to concerned office, seen and brought to my notice. Sewerage treatment and that military people also for OPG. In the monsoon, that water started falling and trees along that road are fallen and the lines disturbed. Also, they were complaining about some additional charges, some fuel charges and some kind of. These fuel charges, all this is a formula made by GST Commission, and it is made not of BJP or Congress. It was early some 10 years back. And why this issue now they want to raise, I don't know. This was when even Digambar Kamath was pharmacy started this. Correct, Maja? And how the today's question is coming up, fuel charges here. And why not that petrol charges they are not questioning? Petrol charge every 2 days it is going, at least much every quarterly it is going. Fuel charges is nothing but for the generator to run. They take oils or other things. It is part of the petrol, diesel oils only. काँग्रेसीचो प्रवक्तो अमरनाथ पणजीकर म्हणटा वीज कार्यालयाचो मुख्य अभियंतो रेड्डीन दिगंबर कामत मंत्री आसलो तेन्ना लायट बिलां वाडिल्लीं असो आरोप केला. मात हें ताका सोबना. तो खोटें उलयता अशें पणजीकार म्हणटा. दिगंबर कामत
आसतना वाडयल्या म्हणून आनी सामकी फट आसा. 2012 1.2 आसले पर्सेंट वाडलेली तेच्या पयलींचे ते आतां 1.4 जाल्या म्हणजे 20% म्हणजे 1 ते 100 युनिट जे आसा तेचेर 20% वाडयल्या आयज 2018 आनी अप टू 200 33% वाडयल्ली आसा आनी अप टू 400 अगेन इट इज 33% आनी एबाव 500 अगेन 33%. म्हणजे हो आमचो चीफ इंजिनियर आसा पळय तो फटींग उलयता. कित्याक लोकांक विचारल्यार लोक सांगतले बील तुमकां पयलीं कितके येताले आनी आतां कितके येताले, पण लोक फटींग जांकां बील येता ते काय हो इंजिनियर आसा पळय तो फट सांगता. तो सांगता दिगंबर कामत आसतना वाडल्या जाल्यार ते चुकीचें आसा. हे आमचे कडेन आंकडे आसा आनी ह्या आंकड्या पळोवन जे लोकांक बील येता आयज लोकांक बिलां येता भरमसाट जी बिलां येता त्या लोकांक तुमी विचारा की तांकां बील पयलीं कमी येताले काय आतां कमी येता काय आतां वाडलां. लोक तुमकां सांगतले. हे असली फटींगपणां करूंक जायना. ते जबाबदार इंजिनियर आसा तेणे असले फटींग उलोवंक जायना. आनी जे ह्या दिसान ह्या फाटल्या 15 दिसांक जे फ्लक्च्युएशन जे आवटेज चल्ला तितून लोक सगळे त्रासान पडल्या. एके वाटेन बिलां वाडत आसा आनी दुसरे वाटेन लायटूय सारकी मेळना. तर हे सारकें करचें अशी आमकां ताका मागणी केल्या. आनी त्याच बरोबर बील हे कमी करचे आनी जे युनिटाची रेट आसा ती युनिटाची रेट लाया तुमी लोकांक. पूण जे आदर चार्जीस आसा ते सगळे काडा. कित्याक लोकांक ते नाका. जर ते आदी वाडयले तर आयच्या सरकारान ते कॅन्सल करचे आनी लोकांक जे वाडटा बिलां ती कमी करची. इतलीच मागणी आमची आयच्या